गोंय सरकारान जो स्टेट कर्फ्यू लागू केल्लो तेज्या उपरांत हो स्टेट कर्फ्यू फुडें कंटिन्यू जाता काय ना हेचेर सगळ्यांची नजर आशिल्ली. पण कालूच सरकारान जाहीर केल्ल्या प्रमाणे जो स्टेट कर्फ्यू आहा तो एक्सटेंड जातलो 14 तारीख पर्यंत आणि 7 ते 3 पर्यंत लोकांक जे बिझनेसमॅन आसा करपी जावं शॉपकार आसा म्हणल्यार पयलीं जी एसेन्शियल कमोडिटीज म्हणटाले तेका लागून बाकीचे म्हाका दिसता आमचे फोंड्या पासून बिझनेसमॅन फोरम तशेंच गारमेंट ओनर्स हेंच्यांनी मागणी केल्ली की शॉपां ओपन करपाक एक टायमींग दिवचो म्हणून. कारण इतले दीस जाले सगळ्यांक लॉस जाला, दुकान ओपन करूंक ना आनी जायते लोक सामके जे रीण आहा तांकां भरपाक पासून ते पावना म्हणून. सो म्हाका दिसता एकंदर विचार करून सरकारान हो जो डिसिजन घेतला ते सगळ्यांनी मान्य केल्ले आसा 7 ते सांजे दनपार 3 पर्यंत आनी हो कंटिन्यू 14 तारीख पर्यंत आसतलो म्हणून. पण लोकांची एकूच मागणी आसा की हे सगळें आसतना बॉर्डरी ज्यो आहा त्यो ओपन करच्यो न्ही म्हणून. कारण बॉर्डरी समज ओपन केली जाल्यार परत एकदां हे जे आतां कंट्रोलान येयल्ली आसा कोरोनाचे वेव म्हणटा आमी आतां हजाराच्या वयर आमी केसी आयकताले ते आयज खंय तरी 600-500 अशें आयकूंक येता आनी डेथ केसीस आहा त्यो 50-60 जाताल्यो त्यो आतां खंय तरी 16 आयज 16 अशें म्हणून केसी आयकूंक येता. सो लोकांक तोच एक हुस्को जाला की फुडें आनी ह्यो केसी वाडोवंक जायना म्हणून. आनी एक गजाल आशिल्ली म्हणल्यार की एका दळवी म्हणून हेणें एक ST आनी SC जे हे आसा कम्युनिटी आसा तेंचेर एक वक्तव्य केल्लें आसा फेसबुकाचेर. तेज्या लागून आयज सगळे उठाचे मेंबर प्रकाश वेळीप अध्यक्ष तशेंच बाकीचे सगळे पदाधिकारी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेंट दिवपा आयिल्ले. तेंचे आरोप आसा की जो मनीस एक दळवी म्हण आहा तेणें तेंच्या जातीचेर एक म्हणल्यार जो मिनिस्टर आहा गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चराचो ताचेर जायते कॉमेंट्स केल्ले आहा. सो तेका पनिशमेंट जावपाक जाय अशें तेंच्यांनी कागाळ लेखी कागाळ फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर दिल्ली आसा. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.